बेरेस्तारा मोर्जे हांगा थार, टेम्पो रिक्षा आणि दुचाकी वाहनाक लागून व्हड अपघात जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। प्राथमीक माहिती प्रमाण हो धपको खरो आशिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी तरणाट्या बायलेक मरण आयले। वैजकी मदत येवच्या पयलींच तिका घटणुकीच्या थळार मरण आयले अशें कळून येता। पुलीस आनी आपतकालीन सेवांनी घटणुकीच्या थळार धाव घेवन बचाव आनी चौकशी प्रक्रिया चालीक लायली। अपघाताचे नेमके कारण अजून कळूंक ना आनी फुडल्या तपशिलांची वाट पळयता आनी पुलिसांची चौकशी सुरू आसा। काल रात्री इन्सिडेंट झाले तुमच्या मोठी वाठारात एकंदर कितें सांगू शकता? डेंजरस असो एक्सिडंट काल जालो। म्हाका दिसता एक लायफ ऑलरेडी हे जाला, पेट्रोल जावन शी हॅज बीन डिक्लेअर डेथ आनी आतां एक सिरियस आहा। आनी रेकलेस ड्रायव्हिंग जे म्हाका दिसता ड्रंक एंड ड्रायव्ह करता, ते ट्युरिस्ट गोंयान येता आनी कशेंय ड्रायव्ह करता, ते नकळोच खंय कितें आहा तें। सो मागता की पुलीस आपले काम चालूच दवरता, पूण लेट ड्रायव्ह करून ते चोपड्या जंक्शन जावं आमचे मोर्जी जंक्शनाचेर स्टार्ट जाता त्या पॉयंटाचेर नाकाबंदी करून तांकां थरली चेक करची गरज पडटली। कित्याक आमी सगळे मोर्जी इज अंडर सर्विलन्स आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या भाशेन त्या गाडयांचे सगळे लोकेशन मेळ्ळा। पुलीस ट्रॅक करता ते डिटेल्स। म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन कोण कल्पेट आहा कशें आहा कितें म्हाका दिसता पुलीस तेचेर रोखडीच कारवाई करतले। पूण एक चिंतेची गजाल की खंय तरी गाडी मारता आनी लोक मरता आनी एक्सिडंट हिट एंड रन आसल्या कारणान जेन्ना चार्जशीट जाता, जेन्ना कोर्टान वयता तेन्ना तो खूब टायम लागता ताका प्रोसिजर। आनी न्याय तितलो म्हाका दिसना की कायदो स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा, कित्याक जे मेरेन हो कायदो स्ट्रिक्ट जायना, जी पेनल्टी जावं तेंचे कडेन आमचे इम्प्रिजन ते सेक्शनालान इम्पोज करून तांकां कल्पेट शूड बॉट टू द बुक्स एंड शूड बी लॉ शूड बी अमेंडेड फॉर पनिशेबल ऑफेन्स। जे मोटर व्हेकल एक्टान जे पनिशेबल ऑफेन्स आहा, आय थिंक इट हॅज टू बी thoroughly look into it and it has to be put it before the law committee to take further strict action. ओके अशें दिसता, कित्याक हे जो इन्सिडंट तूं पळयलो जाल्यार ह्यो शॉकिंग। कित्याक अशें जर जालें जाल्यार आमचे गोंयकार कोण टू व्हिलरीन जे भोंवता ते सेफ ना अशें जालें न्हू। कित्याक ते मारतले वयतले मरतले, फाल्यां कितें एकल्याक आवयक भुरगो ना जातलो, भावाक भयणीक भाव ना जातलो, एनीथींग कॅन हॅपन। सो म्हाका दिसता की हेंचेर कंट्रोल आसपाकूच जाय स्ट्रिक्ट। पुलीस आपलें काम करता, आमी एज अ सरपंच ऑफ दीस विलेज कन्सर्न आहा। सो म्हाका दिसता हांव उलयलों काल, कम्युनिकेट करतालो लोकां कडेन, लोकांचें फ्रस्ट्रेशन आसा की अशें भायले येता आनी विदावट नोईंग फास्ट ड्रायव्ह करता आनी मागीर हे इन्सिडंट जाता, मारता पळटा आनी वयता। सो पुलीस आतां कशें आहा, तांकां लीड गावल्या, ती लीड ते घेतले आनी हें करतले। सो म्हाका दिसता बेस्ट टू प्रोटेक्ट, आय थिंक इट्स नाकाबंदी जी म्हाका दिसता पुलीस पेट्रोलिंग जावन पुलीस स्टाफ वाडोवन ती नाकाबंदी करचीच पडटली। कित्याक नाजाल्यार हांगासर कशें जातलें, फ्री हँड जातलें, आल्कोहॉल घेवन चलयता तेंचें हें जावंकूच जाय इतलेंच मागता। आनी ट्युरिस्टा कडेन मात्र गोंयान येवपाक तुमकां कांय हरकत ना, पूण नियम आहा। कित्याक तुमी जर फाल्यां ते वयतले आपल्या गांवांत, खंय ट्रायल चलोवंक येतले, लॉयराक धाडटले, पूण हांगासर एक गरीब भुरगो जावं कोणूय मेलो जाल्यार कॉम्पेन्सेट केलें म्हण जायना न्हू, तेचे परत मेळना। सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सीएमा कडेन तें खातें आसा, म्हाका दिसता तो हेचेरूय तोय सिरियस आहा। तोय म्हणटालो की जर ते रेंट कॅब आसा कितें आसा बॅन करपाचें, कशें आहा सगळ्याच गोश्टी आमी चिंतता तशें जायना, पूण खंय तरी तेचेर तोडगो येवपाक जायो अशें म्हाकाय दिसता। कित्याक फ्रस्ट्रेशन लोकांच्या मदसून येता तें आमकांय फेस करचें पडटा। इतलें मागता आनी तेचेर कारवाय बेगींतल्या बेगीन जावन कल्पेट शूड बी बुक इमिजिएटली विदीन 24 hours। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।